नातलां म्हटली की गोंयान एक वेगळोच माहोल तयार जाता आणि एंड ऑफ द इयर जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना गोंयान देशो विदेशाचे खूब अशे पर्यटक जमा जाता. हरशींच गोंयान पर्यटक चड आणि जेन्ना एंड ऑफ द इयर म्हणलें की ताच्याहून डबल अशें म्हणू शकता पर्यटक तयार जातात आणि पर्यटक येवंक लागतात. आणि खासा करून हो बीच बेल्ट जो आसा, गोंयचो जो बीच बेल्ट आसा, थंयसर जाल्यार एक नोव्हेंबर आनी डिसेंबर आतां हरशीं म्हणल्यार गोंयान सेरेंडिपिटी जावं इफी जावं ह्यो इंटरनॅशनल प्रोग्राम जातात. तशेंच ह्या कलंगूट वाठारान पार्रा जंय म्हणटा आमी थंय एक खास कार्यावळ जाता. एक जाता ती फेस्टिवल ऑफ लायट्स आणि दुसरी जाता ती नातलाच्या निमतान जाता ती फेस्टिवल ऑफ स्टार्स. आणि आयज हांव जंय उबो आहा पर्रा टिंटो जो म्हणटात त्या वाठारान हांगा हजारांनी अशीं नक्षत्रां किंवा स्टार्स सकयल देंवल्या जमनी देंवल्या अशें म्हणू शकता आमी. हो जो कार्यक्रम आयोजीत करतात सेगीत 11 वर्सां कार्यक्रम आयोजीत करतात ते आसात पार्रा सिटीजन फोरम हें असोसिएशन. तर पळयात हांगा देंवल्लीं हजारांनी नक्षत्रां. हो जो येदो व्हडलो कार्यक्रम जाता, येदो व्हडलो जो स्टार्सांचे जे सजावट जाता पार्रा ह्या हितून, ताजो शिल्पकार जो आसा ते हांगसरले कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो सर आमच्या वांगडा आसात. Hi, सर all the viewers in Goa and India. सर हो जो वाठार जो तुमी आतां जगमगय करता 11 वर्सां फाटलीं शेगीत करता, ह्या वर्सा 4 नक्षत्रां नवी जॉयन जाल्यात. Hi. सालिगांवची 2, Hi. परवडचे 1 आणि हे कशें दिसता? See, our efforts have been there from the beginning. So the results are coming. Results म्हणजे आमी जे काम करता तेजो रिजल्ट मेळटा आमकां आनी लोकांक काम आवडटा आनी लोकांक अशे ट्रेडिशनल प्रोग्राम कोत्ता पळय ते लायक. ट्रेडिशनल आनी कल्चरल, this is our tradition and our culture. Same way we have for Diwali, festival of lights, तो आमचो ट्रेडिशन आनी कल्चर. आनी हो आमचो क्रिसमसाचो सण, तितून ट्रेडिशन कल्चर हे धरून आमी लोकांक दाखोवंक सोदता की घरा लागीं स्टारां करपाची. आतां खूब मेहनत करून ही स्टारां केल्ली आहा, खूब मेहनत, म्हणजे हे सगळे ग्रेन्स घालून केल्ले आहा, ते ग्रेन्स घालून केल्ले आहा, ते फूड ग्रेन्स, वेगवेगळे भाशेचे फूड ग्रेन्स, तितून भितर मान आनी लाकूड आनी वेगवेगळे आमचे ट्रेडिशनल वस्तू यूज करून ही सगळी स्टारां केल्ली आहा. हो आमचो आर्ट जो मनशाच्या आंगान आहा ती खंय तरी भायर काडप आनी अशी स्टारां करप, आकाश कंदील करप आनी गोंयच्या लोकांक आनी इंडियेच्या आनी वर्ल्डाच्या लोकांक दाखोवप की वी आर व्हेरी व्हेरी आर्टिस्टीक पीपल. Goans are all artists, and Goans are not only famous for nightlife
और डिस्को कल्चर और जे वेगवेगळ्या स्टेटींनी दाखयता आमकां गोवा पार्टी डेस्टिनेशन है, पार्टी है, ये है, वो है. We also represent the art side of Goa, the culture of Goa, the very essence of our uniqueness. So this is our uniqueness. शेगडी 11 वर्सां तुम्ही आता करतात न्ही, जाल्यार वॉट डज इट टेक टू म्हणजे इतके कन्सिस्टंटली जर करप जाल्यार ताका पाशियस लागता. ते आमचे लोकल लोक जे आहा गोंयचे ते एव्हरी इयर वेगवेगळे हे स्टारा करता, म्हणजे वेगवेगळे डिझायन क्रिएट करता, वेगवेगळे नये कितें तरी करून हाडटा. आणि तितून आमचे जे लोकल लोक आहा तांकां सगल्यांकूच प्रायज मेळना. आतां भरपूर लोकांनी हे केल्ले आहा, स्टारा केल्ले आहा. सगल्यांक प्रायज मेळोंक शकना, पण थोड्यांक प्रायज मेळता, थोड्यांक प्रायज मेळना. ते मातशे निराश जावन घरा वयता. पण आमी मॅक्सिमम ट्राय करता तांकां मॅक्सिमम लोकांक प्रायज दिवपाक. केन्ना केन्ना जायना ते मातशे. आमच्या वाटेनसून आमी फाटीं उरता इतले लोकांक प्रायज दिवप. कित्याक बरी बरी एक 500-600 सुमार हे आमचे स्टारां बरी येता. तितूनसून एक 200 प्रायज आसता. सो एक 400 नाराज जावन वयता. सो तितून मातशें आमकां दुख्ख दिसता. आनी आमी चिंतला फुडल्या फावटी जे बरी स्टारां आसतली बरी, म्हणजे हांव कितें म्हणटा, एक जर तूं आतां 2,500 स्टारां आहा वो 3,000 स्टारां आहा, तितूनसून 800 बरी आहा, तितूनसून प्रायज मेळटले 200 जाणांक वा 225 जाणांक. ते उरलेली स्टारां जी 800 बरी आहा तेंकांय कितें तरी मातशें सुबेज मेळप. आतां तेंकां एक मानधन म्हणून आमी 600 रुपीज पर स्टार दिता. पूण हेंकां ही बरी स्टारां जी जाता तेंकां एफर्ट्स तेणी घातले म्हणून तेंकां एटलिस्ट येवपाचो वचपाचो खर्च मेळपाची गरज आहा. तेचे भायर तेंचें ट्रान्सपोर्टेशन आहा, तेंचें जेवण आहा, ती दनपारां हाडटात, तेंचें लंच आहा, इवनिंग आमी स्नॅक्सूच दिता तेंकां. व्हडलेशे सगल्यांक पावना ते स्नॅक्स. पूण ते खातीर फुडल्या वर्सा आमी प्रयत्न करतले तेंकां कितें तरी एक्स्ट्रा दिवपाक, कितें तरी एक्स्ट्रा तेंकां तेंचे किटीन वयचे म्हणून आमी एक तेंकां पर अशें स्टार 2,000 रुपीज अशें दिवप. कित्याक हे मनाक खंय तरी आमकां लागता की ते इतले बरे स्टार घेवन हेच स्टार पळय तूं फाटल्यान इतलो मेहनत, ह्या स्टारान मेहनत केले, हेका प्रायज ना. वो ह्या ओनरान कितें चिंतप की आपूण इतले बरे स्टार केले आनी आपूण खंयसून येयलो, पेडण्यासून येयलो, आपूण मडकयसून येयलो, आपूण आनी खंयच्या गांवांसून येयलो, म्हणजे काणकोणसून बसून हिंगा लोक येता, मडगांवसून येयलो, कोलवासून येयलो, बाणावलीसून येयलो. जो तर इतले पयसून लोक स्टार घेवन येयले. आनी आमचे हेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीनसून आमचो गोविंद गावडेचे कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रियोलानसून ते स्टारां घेवन येता. तर प्रियोलांतले भुरगे 4 जाण जो तर स्टारां घेवन येयले, हो 6 जाण घेवन येयले आनी तेंकां प्रायज मेळना इतली बरी स्टारां करून, जाल्यार म्हाका खंय तरी दूख दिसता. त्या खातीर तेंकां कॉन्सोलेशन प्रायज 2,000 वा 2,500 दिवप हें आमी चिंतला की हे दिवपाकूच जाय, नाजाल्यार तेंचेर अन्याय. आनी एकदां परत तुमकां तेंच विचारता, झडपी इलेक्शन जालें पयलींच, 3-4 नखेत्राची नवीन मेळ्ळी तुमकां आनी तुमची उमेद दोपरात जाल्या? ही उमेद आसाच, अशें न्हू की उमेद ना. आमी जे काम केलां तेजो फळ, तेजे हे आमकां आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, शेवले कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या लोकांनी आमकां दिल्लें आहा. आनी आमी खोशी आहा आनी आमी धन्यवाद म्हणटा, ते देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा आमच्या सगळ्या गोंयकारांक जेणी आमकां मत घातलें, आमचेर विश्वास दाखयलो आनी विश्वास दवरला. कित्याक आमचे वाटेनसून आमी सगळो प्रयत्न करता तेंकां हेल्प करपाक. 100% असो हेल्प सगल्यांक जायना, पण खंय तरी आमी फाटीं उरता केन्ना केन्ना हेल्प दिवपाक. कित्याक देवान आमकां 2 हात दिल्या. सो समटायम्स वी cannot reach out to as many people as they are expecting. There are a lot of expectations from different people. So we are trying our level best to help. So and in that हितून दृष्टिकोनांसून आमी फुडें वयता आनी बरे लोक फ्युचरान ZP जावचे, पंचायत मेंबर जावचे,
आमदार जावचे हे आमचे विचार आहा आनी हे बरे लोक जायत जाल्यारूच गोंय फुडें वयतले गोंय फुडें बरे दृश्टीन वयतले म्हणजे द विजन टू कीप आवर गोवा फॉर गोवन्स अँड टू कीप गोवा ग्रीन हे आमचे तूं मॉडल विलेज पळय ही पर्रा ही मॉडल विलेज दुसऱ्या विलेजींनी एडॉप्ट करपाची गरज आहा थोडे जाण आतां फास्ट स्पिडीन आहा थोडे जे पंचायत मेंबर जी निवडून येता ते फास्ट स्पिडीन आहा बरी हिंगा व्हडली बिल्डींग येत जाल्यार उदरगत जातले म्हणटा ते मदेकातूच एक वाड्यान एक व्हडली बिल्डींग येता ताका उदरगत म्हणना आतां तूं हॉटेल कोण बांदता कोस्टल बेल्टाक ताका तूं उदरगत म्हण कित्याक ती इंडस्ट्री मदेकातूच बिल्डींग येयली फ्लॅट्स ताका उदरगत ना उदरगत ते वॉर्ड मेंबराची जाता त्या सरपंचाची जाता अशें आमी चिंतपाची गरज आहा फ्युचर गोंया जर गोंयकारांक दोत्तले जाल्यार हे आमचे रुरल गोवा आहा ते रुरलूच उरपाक जाय धाकटुले बोंगले येवपाक जाय कोण जर प्लॉट घेतला जाल्यार तेणें बोंगले बांदप आनी तेणें हें करप ना ही शूड नॉट डिस्टर्ब द विलेज मदीं जेन्ना कावंटींग चालू आसलेलें न्ही वयर सकयल जातालें प्रेशर बील जातालो तशें कांय ना आमकां विश्वास आसलो आमच्या लोकांचेर म्हाका कसलोच प्रेशर नासलो हांव डे वनानसून सांगतालो आमी जैतिवंत जातले आमी जिखतले आनी लोक आमकां मत घालतले फायनली सर जे दर्शक तुमकां पळयतात स्टुडंटाचे गोंयभरचे तांकां कितें सांगता मेरी क्रिसमस एंड अ very very prosperous coming new year 2026 may the new year bring lot of love brightness happiness positivity म्हणजे पॉझिटिव्ह एनर्जी तुमच्या आंगान येवची बरें काम करपाक लोकांक हेल्प करपाक बरें शिक्षण दिवपाक तुमच्या भुरग्यांक हो भुरग्यांनी बरें शिक्षण घेवचें बरें प्रोग्राम करचे कल्चरल प्रोग्राम करचे आमचो युनिकनेस ऑफ गोवा सांबाळचे आमचो कल्चर आनी आमचो संस्कृताय फुडें व्हरची ह्या दृश्टिकोनान हांव सगळ्यांक मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर म्हणटा पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन जे ही जी कार्यावळ हांगा घडोवन हाडटा शेगीत 11 वर्सां जालीं तातूंत आनी एकटो व्यक्ती असो आसा जाचो वांटो आसा ती आसा शिवोलीची आमदार मॅडम दिलाला लोबो मॅडम तुमकां खूब खूब परबी खूब परबी थँक्यू तुमकांय हय पयले सुवातेर म्हणल्यार परबी कसली जाल्यार जी स्टार्ट्स आसा तुमी डिस्प्ले करता न्ही आसात 2,500 वयर आसात प्लस तुमी ह्या फावटी झॅडपीन 4 स्टारां जोडली आहा तेज्या बद्दल तुमकां परबी तेज्या बद्दल पयलीं सांगात कशें रिगार्डींग झेडपी पयलें म्हणटा तें आमच्या सगळ्या वोटरांक सपोर्टरांक कार्यकर्ता BJP कार्यकर्तांक सगळे आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच वॉर्ड मेंबर्स एंड एवरीवन इनवॉल्वड इन दीस लास्ट झेडपी इलेक्शन ताका काळजान साकून देव बरें करूं म्हणटा आमचो अंजुना जिल्ला बाब नारायण मांद्रेकर आनी शिवोली जिल्ला बाब महेश्वर गोवेकराक जिखोवन हाडले म्हणून and the love and support that all each one have shown towards our election. Words cannot describe my gratitude enough, but येणाऱ्या दिसांनी with the help of the panchayat, the ZP, I will perform even better. आता आमी ह्या नक्षत्रा बद्दल उलोवया शेगीत 11 वर्सां तुमी करता इतकी कन्सिस्टन्सी जी आहा खंयच्यान येता पयलें म्हणटा तें आमचे पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन इट्स असोसिएशन ऑफ मोर दॅन 100 बॉयज अँड गर्ल्स ऑफ पर्रा आनी तांकां एक उमेद की वर्साक आमी 2 फावटी आकाश कंडील कॉम्पिटिशन आनी स्टार कॉम्पिटिशन करतात वेर people of all the faiths, all the religion get together to make this beautiful stars and beautiful Akash Kantil. आयजूच पळयला जाल्यार तुमी फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज स्टार कॉम्पिटिशनाक एक हिंदू भाव भयणांनी घेतल्या दीस इज गोंयकारपण आनी ते आमचे गोंयकारपण एकठांय दवरपाक
this is a small contribution towards it. आणि one way of bringing all the people together. आयज जे प्रुडंटातल्या थ्रू जे तुमकां दर्शक पळयता तांकां तुमी विशीस कशें दितले? I would like to wish all my people, especially my Sholkas and everyone, a Merry Christmas and Happy New Year. May our Lord Jesus Christ continue to bless each one of us throughout this new year. Thank you.